नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्षान जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपल्या 44 उमेदवारांची नावां केली जाहीर. पहिल्या पांवड्या खातीर 15, दुसऱ्या खातीर 10 आणि तिसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर 19 उमेदवारांची नावां जाली जाहीर. केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयान लडाखा खातीर आनीक 5 जिल्ले तयार करपाची केल्या घोषणा. झांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा आणि चांगथांग असे आसात 5 जिल्ले. देशासयत गोंयांत लेगीत जन्माष्टमी मनयली व्हडा दबाज्यान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी घेतले श्रीकृष्णाचे दर्शन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांच्या उपस्थितीत पेडणेच्या टॅक्सी मालकांची घेतली भेट. न्यूयॉर्कान आयज सावन सुरू जावपी अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तींत भारताचे फुडारपण करतले सुमित नागल आणि रोहन बोपण्णा. आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षान जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपल्या 44 उमेदवारांची नावां जाहीर केली. पहिल्या पांवड्या खातीर 15 उमेदवारांची, दुसऱ्या पांवड्या खातीर 10 उमेदवारांची आणि तिसऱ्या पांवड्यावेल्या वेंचणुके खातीर 19 उमेदवारांची नावां जाहीर केली. पक्षाच्या वतीन जावेद अहमद कादरी शोपिया सावन, अर्शीद भट्ट राजपुरांतल्यान, मोहम्मद रफीक वानी अनंतनाग पश्चिम, एडव्होकेट सय्यद वजाहत अनंतनागच्यान, सुश्री शगुन परिहार हे किशनवाडच्यान, गजय सिंग राणा हे लोडाच्यान वेंचणूक लढयतले. खेरीज राकेश ठाकूर रामबंदच्यान, सलीम भट्ट बनी राजदुबे रियासतल्यान आणि रोहित वैष्णोदेवी सुवातेवेल्यान वेंचणूक लढयतले. जम्मू काश्मीरान 18 सप्टेंबर साकून 3 पांवड्यार विधानसभा वेंचणूक जातली. 90 वांगड्यांच्या विधानसभेची मतगणना 4 ऑक्टोबराक जातली. केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयान लडाखा खातीर आनीक 5 जिल्ले तयार करपाची घोषणा केल्या. सध्या फकत लेह आणि कारगिल असे 2 जिल्ले आसात, ते आता 7 जिल्ले जातले. झांस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा आणि चांगथांग अशा ह्या 5 नव्या जिल्ह्यांची नावां आसात. घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले की बरे प्रशासन आनीक लडाखाच्या उदरगते खातीर हे 5 नवे जिल्ले तयार केल्ले आसा. केंद्र सरकार लडाखाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर बांदील आसा अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. आयज जन्माष्टमी. आयज मध्यान राती श्रीकृष्ण जन्माक आयिल्लो. संवसारा सयत पुराय देशभर हो सुवाळो व्हडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयतात. श्रीकृष्णाचे दर्शन घेवपा खातीर आयज मथुरा, द्वारका, अहमदाबाद, मनाली, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीन भाविकांनी गर्दी केल्ली. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि मथुरेच्या देवळात श्रीकृष्णाचे दर्शन घेवन पूजा अर्चना केली. ह्या वेळार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक जन्माष्टमीच्यो परबी दिल्यात. राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशात म्हळां की ही परब सगळ्या लोकांक भगवान श्रीकृष्णाच्या दिव्य आदर्श आपणावपाक प्रेरणा दितले. आयज दिवचले तालुक्यातल्या नार्वे हांगा कृष्ण जन्माष्टमी व्हडा दबाज्यान आनी भक्तिभावान मनयली. हजारांनी भाविक ह्या तीर्थ सुवातेचेर एकठांय जावन श्रीकृष्णाचे दर्शन घेतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आणि थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्यांनी लेगीत श्रीकृष्णाचे दर्शन घेतले. ह्या वेळार ह्या सुवातेचे सुशोभीकरण करपाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बसयलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की अध्यात्मक पर्यटन वाडोवपा खातीर ह्या सुवातेचे सुशोभीकरण करप गरजेचें आसा. 12 गावांतल्यान चलोन पालख्यो येवप हे सोंपें न्ही, सादें न्ही आणि त्या प्रत्येक गांवांतली ते पावित्र्य तितक्याच मोठ्या प्रमाणात दवरला. हांव 12 पालख्यांचे फाटले फावटी दर्शनूय घेवन आयला. त्या सगळ्या लोकांक मेळूनय आयला आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट हांच्या बरोबर. ताकाच लागून तितकेच खूब मोठें म्हत्व हांगासर आसा आणि ते कन्सिडर करून सरकारान ज्या पद्दतीन डिसायड केला, आमदारान इनिशिएटिव्ह घेतल्या. पहिल्या टप्प्यात सुरवात केला आमकां सपोर्ट केंद्र निधींतल्यान राज्यसभेचे खासदार आणि उत्तर गोंयचे आमचे खासदार हांच्यानी बी करता म्हणून सांगला. तांच्याय बी एकंदर हो प्रोजेक्ट खूब बऱ्या पद्दतीचो जातलो. हांगासर
खूब बऱ्या पद्दतीचो आमी टुरिजम ह्या क्षेत्रात हे डेव्हलप करपाक शकता. त्या पद्दतीत गोंय सरकारचो पुराय तेका आसतलो. हांव आयच्या घडीक चड न सांगता अशी पवित्र स्थानां परत एकदा जपून दवरप आनी तेजें पावित्र्य राखप आनी तेजें इम्पॉर्टन्स वाडप हे लोकांचेर डिपेंड आसता. आणि हे करता आसतना आमी जर ताका महत्व दिलें जाल्यारूच ते पॉसिबल जातलें. नार्वे एक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट नानावडे हांची ह्या वेळार उलोवपाक जाली. किंवा प्रयागराज म्हणटात, गया म्हणटात, पूर्वजांनी हे आमकां इतले लागीं सगळें करून दवरलें पडटा. जे महती कदाचित म्हाका दिसता गोंयांत कमी प्रमाणात खबर आसा. तितकेंच महत्वाचें गया किंवा प्रयागराज आसतलें तितकेंच महत्वाचें हें स्थान. गेली कित्येक वर्सां आमी पळयतात ल्हानपणा पासून की हाजें महत्व जे कितें आसा तें महत्व प्रत्यक्ष हांगा दाखयता. हजारो लोक ह्या उत्सवाक हांगा येतात. हो खरोखरच एक संगम, बरो संगम आसा. साधारण हेजें महत्व जर आमी पळयता, एकच उदाहरण आमी घेवया की जवळजवळ 12 देवस्थानाच्यो पालख्यो हांगा ह्या उत्सवाक येता. म्हणजे देव सुद्धा हांगा ह्या उत्सवाक सहभागी जाता. हेजे वेल्यान तेजें महत्व म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी जाणून घेवंक जाय. केवळ मये मतदारसंघात किंवा नार्व्यान जातलो असो न्ही, तर हांगाल्या संबंध परिसरा भितर एक बऱ्या तरेचे तीर्थक्षेत्र जे सुरवाती पासून प्रसिद्ध असे तीर्थक्षेत्र हाचो विकास करपाचे फाउंडेशन स्टोन मुख्यमंत्र्यांनी आतांच हांगा घातिल्ले आसा. आमदार निधींतल्यान मुख्यमंत्र्यान तांकां सँक्शन केलो अमावंट आनी हांगालो विकास, कारण आमी पळयतात की पुजा करतलो जाल्यार सुद्दां हांगा मातशी अडचण आनी मोठ्या प्रमाणात लोक गोंयभल्ले हांगा येतात. प्रसिद्ध अशी अष्टम हांगा आनी त्यामुळे हांगा एक सुविधा लोकांक मेळच्यो. आणि गेल्या वेळार आमी आयले तेन्नाय आमी म्हणटाले की तरी करपाक जाय म्हणून प्रेमेंद्रानूय म्हाकाय म्हणलें की खासदार निधींतल्यान हांगाय कितें तरी विकासाक लागून जावचें म्हणलें. तेंच्यांनी फायलूय दिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आज तेंचे उलयले ते आनी त्यामुळे ती फायलूय हांगा तेंच्यांनी प्रोड्यूस केल्ली आसा. तातूंतल्यानय डेव्हलपमेंट म्हज्या फंडांतल्यान आसत किंवा थोडे पयशे आसत जाल्यार भाऊच्या फंडांतल्यान, पूण हे पूर्ण काम जे आसा गोंय सरकार आनी केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाचेर आमी डेफिनेटली, कारण तेंचो संकल्प आसा अशी वेगवेगळी देवळां आसत, वेगवेगळे हे ज्यो आसा पुरातन ज्यो गोष्टी आसा ते परत एकदा सगळे पूर्ण करपाक जाय. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल सध्या सिंगापूरच्या भेटेर आसा. तांणी काल सिंगापुरान संवसारीक वेवसायीक फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या मुद्द्याचेर भासाभास केली. ह्या संबंधान उजवाडाक हाडिल्ल्या एका निवेदनात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयान अशें म्हळां की भारतांत गुंतवणुकीच्यो संदी सोदप, देशाच्या अर्थीक उदरगतीचो लाभ मेळून विंगड वाठारांत सहकार्य वाडोवप ह्या मुद्द्याचेर ह्या बसकेन लक्ष केंद्रीत केलें. ह्या भासाभाशेन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रा सयत गुंतवणूक वाडोवपाचेर अदीक भर दिलो. अत्याधुनीक शिक्षण वातावरण विकसीत करपा खातीर भारत आणि सिंगापूर हांच्या मदल्या सहकार्याच्यो संदी सोदपा खातीर केंद्रीय मंत्र्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाच्या मुख्यालय आणि सिंगापुरातल्या ITE कॉलेज सेंट्रलाक भेट दिली. तेलंगणाच्या पत्रकारांनी आयज नवी दिल्लींत सोनिया गांधीजींच्या राबित्या घरा सामकार प्रदर्शना केली. उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना तेलंगणाच्या पत्रकारांनी सांगलें की तेलंगणात पत्रकारांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो आसा. राहुल गांधी जेन्ना तेलंगणात आयिल्ले तेन्ना तांणी मोहब्बत की दुकान उगडपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण सध्या स्थिती पळयत जाल्यार हांगा गुंडा राज्य निर्माण जाला आनी ताका लागून पत्रकारांक काम करप शक्य जायना अशें पत्रकारांनी सांगलें. 2 दिन पहले 22 को तेलंगाना का सीएम का गांव में एक क्रॉप लोन वेयर का न्यूज़ कवर करने को 2 वुमेन जर्नलिस्ट गए, तो उसके ऊपर भी माल स्टेशन हुआ. वहाँ पे कवर करने को हमें गए तो पूरा कौन न्यूज़ जर्नलिस्ट वहाँ गए, उसको भगाए, वो कार पे भगाए, चेजिंग करे. हमें जान बचाने के लिए जाके पुलिस स्टेशन में घुसना पड़ा. वो पुलिस स्टेशन पे भी आके हमको मारने को देखा. डेंजर में है तेलंगाना में जर्नलिज्म. ऐसा रोज अटैक्स होते रहा है. इसी वजह से हम दिल्ली तक आना पड़ा, राहुल गांधी तक आना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले बोला था मैं देश में और तेलंगाना में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा. मगर अब तेलंगाना में मोहब्बत का नहीं, क्या बोलते वो मर्डर का दुकान खुल गया. पूरा गुंडा राज निकल गया. प्लीज तेलंगाना में डेमोक्रेसी को सेव करो, जर्नलिज्म को सेव करो, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी सेव करो. बहुजन समाज पार्टीची मुखेली मायावती हांणी पक्षाचे राष्ट्रीय अधिवेशन आपयलें. ह्या वेळार तांणी काँग्रेसीक आनी समाजवादी पक्षाक धारेर धरलें. 1995 आपल्याचेर जाल्ल्या जीवघेण्या हल्ल्याचेर काँग्रेस उगी कित्याक आसली असो प्रश्न तांणी ह्या वेळार केलो.
झारखंड सरकारांतल्या हेमंत सोरेन भायर सरल्या उपरांत आणि नवो मार्ग आपणावपाचो थारायला. आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिस्वकर्मा हांणी सांगलें की हेमंत सोरेना खातीर आमची दारां सदांच उगडी आसा. तांणी भारतीय पक्षान येवन तांणी हो पक्ष घटमूट करचो अशें तांणी सांगलें. संपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है. अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक. 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं. लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो बिस्सो. कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया. अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर. राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम. अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा. सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी 90 वर्सां पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर कर्नाटकान इनिशिएटिव्ह एट ग्लोबल कॉन्फरन्साक संबोधीत केलें. डिजिटल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तंत्रगिन्यानाचेर तांणी ह्या वेळार विचार मांडले. We are celebrating the 90th year of the Reserve Bank of India in the current financial year. This global conference on digital public infrastructure and emerging technologies is among the marquee events that we are organizing to commemorate this significant milestone of the Reserve Bank of India's journey. इंटेलिजन्सापासून जे धोके निर्माण जातात ताच्यापासून सगळ्यांनी सादूर रावचे अशें आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी मुखार सांगलें. Public infrastructure has played in India's digitalization process and its contribution to inclusivity in Indian society and the economy. India's experience provides an effective digitalization strategy for public authorities, including central banks. Digital public infrastructure broadly refers to basic technology systems created mainly in the public sector that are openly available to users and also to other developers. DPIs, that is digital public infrastructures, are scalable and thus can support systems that operate on a population-wide scale. They are interoperable and therefore spur innovation by being accessible to innovators. They are also cost efficient by virtue of their economies of scale. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या मन की बात कार्यावळीन मध्य प्रदेशांतल्या झाबू हांगासर उबारिल्ल्या वेस्ट से बेस्ट ह्या उद्यानाचो उल्लेख केलो. ह्या उद्यानाचे आर्टवर्क भायर उडयल्ल्या वस्तूपासून तयार केलां. हें उद्यान सगळ्या लोकांचें लक्ष वेधून घेता आनी उपयोग नाशिल्ल्या कशा तरेन उपयोग करूंक जाता हाचें एक जिवंत उदाहरण आसा. ह्यो आसात लोकांच्यो प्रतिक्रिया.
जी द्वारा हमारे नगर पालिका झाबुआ के सैनिटेशन वर्कर्स द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसे मेंशन किया गया, और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गर्व की बात है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस आदिवासी अंचल के छोटे से ज़िले को आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये जो गार्डन डेवलप किया गया है ये एक उदाहरण है इस चीज़ का भी कि जो आइडिया है और क्रिएटिविटी है वो किसी स्तर से आ सकती है। हमारे सुपर 8 जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो टीम है और हमारे नगर पालिका के सीएमओ हैं, उन्होंने आज वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं नहीं कर सकी हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो झाबुआ नगर पालिका के हमारी सफाई कर्मचारी टीम है ना, उनको उनके द्वारा जो ये प्लास्टिक की बोतलों से और टायर है जो मतलब वेस्ट था मटेरियल, उनसे कुछ कलाकृतियाँ तैयार की, उनकी तारीफ की, सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे कर्मचारियों ने अपने काम के अतिरिक्त समय निकाल के इसको बनाया और झाबुआ शहर के नागरिक प्रतिदिन यहाँ आते भी हैं। हमारी टीम 4-5 महीने से लगी थी। मैंने इनको 8 लोगों की टीम इकट्ठी करी और इनसे मीटिंग ली कि हमको इस मिशन को पूरा करना है, वेस्ट से बेस्ट। और ये जो भी ये बोतलें निकलती, ये चीज़ें सड़ती गलती नहीं, वैज्ञानिक तौर पे भी इन पे कोई असर बारिश का होता ना धूप का असर होता ना ठंड का, कोई भी नहीं। इन चीज़ों से अगर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने को लाभ। और खुद SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी जी भी इन चीज़ों के लिए लगे हुए हैं सर। मन की बात में जो हमारे श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे लिए बात कही वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। शायद से हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये पल हमारे लिए आएगा, और आज हम इतनी खुशी मना रहे कि हम खुशी के मारे कुछ शब्द बोल भी नहीं पा रहे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम पूरे कर्मचारी नगर पालिका के सब धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने ऊंचे स्तर तक हम पहुंच जाएंगे। सिर्फ हमने तो शुरुआत करी थी, व्यस्त चीज़ों से बनाना आइटम बस शुरुआत करी थी हमारे सर के मार्गदर्शन में, बस होते होते चलता गया और बनता गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पेडणेच्या टॅक्सी मालकांकडेन भेट घेतली। ही भेट पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या उपस्थितीत सचिवालयात जाली। भासाभास जाल्या उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की टॅक्सी मालकांचे 6 पैकी 5 मागण्यांक तांणी मान्यताय दिल्ली आसा। गोवा मायल्साक काडून उडोवपाची मागणी तांणी न्हयकारली। पेडण्याका टॅक्सीकार जे आहा पळय तांच्यांनी 6 डिमांड दवरलेले। ओके, आमदार त्यांचो आनी सगळे टॅक्सीकार येयले। 6 डिमांडांतले 5 डिमांड ऑलरेडी सरकार एग्री जालो, हाजेर ते सगळे डिमांड सोडोवपाक आनी करपा खातीर तयार आहा। 6 डिमांड त्यांचे गोवा मायल्साक तेचे काडून उडोवचे म्हणटा ते एग्री जावंक ना, आनी सरकार त्या विद्यार्थी एग्री जावचो ना। ताच्या पॉलिसी भितर गोवा मायल्स चालू जाला गोंयांत, आनी त्या गोवा मायल्स बऱ्या पद्दतीच्यो सर्विसीस दिता। सरकारान भितर कांयच इन्वेस्ट करूंक ना, वयल्या त्याच्या कडल्यानूच GST येता बदलार जाता। ताच्या खातीर हांवें ताका सांगलां आयच्या स्ट्रायक चिंतो सोंपय आसता। 6 डिमांडाचे 5 डिमांड सरकार एग्री जाता आसत, ताका काउंटर दिवपाचो न्ही आसा, ताणी क्लोज करपाक जाय। मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्सी मालकांच्यो समस्या आयकून घेतल्या, पण टॅक्सी मालकांचे समाधान जावंक ना अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी सांगलें। आमचो नितीन गडकरी हांगासर येयल्लो तेन्ना तेणी सांगलेले जे सरावंडींग जे इफेक्टेड लोक आसा ते जो टॅक्सी आहा तांकां तो कॉन्फिडन्सान घेवन जे पळय तांकां ग्रीन कार्ड दितलो म्हणून ते तांकां ग्रीन कार्ड ते करून एज फास्ट दिता म्हणून सांगला। जे पळय तुमचो हे स्टार्ट जावच्या पयलीं, ब्रीज स्टार्ट जावच्या पयलीं, तशेंच बाकीचे सगळे तेंच्यांनी आपले जे हे आहा ते मांडले तेंच्यांनी, आनी जाता इतले बेगान। आनी आतां ते तुमकां सांगतले जे पळय कितें आहा पळय ते ड्रायव्हर जाता ऑलरेडी आहा ते मिटींग घेतात, डिस्कशन करता आपल्या भितर, ते करून तुमकां ते सांगतले। आनी ऑलरेडी आमचो जे पळय हे आहा पळय तो सीएमान आमचे फुलफील केल्लो आसा। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड,
बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। OTT पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। पिसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। न्यूयॉर्कान आयज सावन सुरू जावपी अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीन भारताचे फुडारपण सुमित नागल आनी रोहन बोपण्णा करतले। 2019 उपरांत सुमित नागल ह्या वर्सा 4 ग्रँड स्लॅम सर्तीन भारताचे प्रतिनिधित्व करपी पयलो खेळगडी जावन आसा। ते 2 वेळा ग्रँड स्लॅम जैतिवंत आशिल्ल्या रोहन बोपण्णाक ताचो वांगडी ऑस्ट्रेलियन जोडीदार मॅथ्यू एबडन हाका दुसरें मानांकन प्राप्त जालां। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.9 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। भारतीय जनता पक्षान जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आपल्या 44 उमेदवारांची नावां आयज केली जाहीर। पयल्या पावंड्या खातीर 15, दुसऱ्या खातीर 10 आनी तिसऱ्या पावंड्यावेल्या वेंचणुके खातीर 19 उमेदवारांची नावां आसा आस्पावीत। केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयान लडाखा खातीर आनीक 5 जिल्ले तयार करपाची केल्या घोषणा। झांस्कार, द्रास, शाम, नोब्रा आनी चांगथांग अशे आसात 5 जिल्ले। देशासयत गोंयांत लेगीत जन्माष्टमी मनयली व्हडा दबाज्यान। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे तशेंच थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी घेतले श्रीकृष्णाचे दर्शन। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पेडणेचे आमदार प्रवीण आलेकर हांच्या उपस्थितीत पेडणेच्या टॅक्सी मालकांची घेतली भेट। न्यूयॉर्कान आयज सावन सुरू जावपी अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीन भारताचे फुडारपण करतले सुमित नागल आनी रोहन बोपण्णा। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।